नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसात, बातमी घडत आसात, गोंयभर कितें चल्लां हें आमी तुमकां सांगत आसतात. पूण आयचे आमचे जे गेस्ट आसात म्हाका दिसता तांचो पर्स्पेक्टीव सद्याच्या ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळांत अत्यंत म्हत्वाचो. आनी ज्या तरेन आमकां आमचे लेटेस्ट नंबर दाखयतात ते मागीर पॉझिटिविटी रेट आसूं, मॉर्टेलिटी रेट आसूं किंवा नंबर ऑफ केसीस आसूं, हाजो अर्थ कितें आनी हाव स्टेट इज इंटरप्रिटींग इट. आमकां आज जॉयन जातात ह्या शोचेर सगळ्यांत पयलीं स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकर. उत्कर्श, वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल हांव एक बेजीक क्वेश्चना वयल्यान सुरवात करता की आतांचे जर नंबर पळयले जाल्यार तुमचो असेसमेंट कितें? कर्फ्यू किंवा रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंटाक लागून हे नंबर्स कमी जाल्यात, ऑर यू बिलीव दॅट वी हॅव क्रॉस दी पीक, वी आर टेपरिंग डावन and second wave somehow is going away? Yeah, Acharya. Good evening. Everybody knows about status of COVID, but still I would like to again say that we have crossed almost 1,59,000 cases till yesterday. Today's reports are still yet to come. Media bulletin is yet to come, and we have crossed 2,840 deaths altogether. This is taking first wave as well as second wave in taking together. Now, if we see first wave, if we consider till end of February 2021, because our second wave started from March onwards. Till February end, we had 54,986 cases, positive cases for COVID-19, and we had 795 deaths. In second wave, till yesterday, we have got almost more than 1 lakh cases and more than 2,000 deaths. So this data everybody knows. Now second wave we started in March, picked in May, and जितले fast ती वयर गेल्या पळय तितलेच fast ती सकल येयले. So as of yesterday, काल आमकां 418 न्यू केसेस मेळ्ळे. एक टायमार याद जर आसा तुका इवन आमकां 4,000 केसेस मेळिल्ले दिसाक. थंयच्यान आमी आतां 400च्या नंबराचेर पावले. There are various ways to look at it. Even at that time when we were getting 3,000, 4,000 cases, तेन्ना आमची पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ली ती 51-52% पर्यंत गेली. आणि आता आमची पॉझिटिव्हिटी रेट खंय तरी 15 पर्यंत येवपाक लागली. सो डेफिनेटली आमचे नंबर ऑफ केसेस कमी जाल्या. द इन्फेक्टिव्हिटी इज गॉन डावन अँड द रिस्ट्रिक्शन जे आमचे सोसायटी किंवा जे पब्लिक पाळटा सध्या, it is showing up results, and definitely we have to continue this so that we go down much lower than this. If I remember last time janna amche first wave sakal yelli samki, the number of cases per day had gone down even to around 30 numbers per day. So possibly we'll have to wait for this numbers to go down below 100 or 80 numbers, and then we will be able to say that we are in a much better position. दोतोर, एक गजाल मुद्दम विचारची दिसता ती करेक्ट की दिसाक 4,000 केसी पयले आमी. सो आज 400 कमी दिसतात. आनी एक काळ असो आशिल्लो की 4 केसी सुद्दां पळयतकीर आमी आंग काडटाले. पॉझिटिव्हिटी रेट 51% वेल्यान खंय तरी 15%चेर पावला. दोन प्रश्न. पयली गजाल, 51% सारके फिगर विच इज हायेस्ट इन द वर्ल्ड टील नाव, कित्याक पावले आमी अशें दिसता तुमकां की इतली इन्फेक्टिव्हिटी आशिल्ली, सिम्टोमॅटीक जावं असिम्टोमॅटीक जावं, वेन द टेस्टिंग वॉज गोईंग ऑन अँड व्हेरी हाय नंबर ऑफ टेस्टिंग वॉज गोईंग ऑन. सो कित्या खातीर आमी 51%चेर पावले दिसतात एज हाय एज दॅट? There are various reasons, Acharya. One of the major reason is, if you remember, we have always been talking about. आम्ही म्हणटा सदांच ही स्ट्रेन म्युटेट जावन दुसरी खंयची तरी स्ट्रेन येयल्या इन सेकंड वेव. आणि आम्ही सदांच उलयला की महाराष्ट्र अशी नाशिल्ली, कित्याक थोडेशे आमकां सॅम्पल्स टेस्ट करून आयिल्ले आमचे जिनोमिक सिक्वेन्सिंग, ताजेर आमकां महाराष्ट्र स्ट्रेन चड मेळिल्ले, द डबल म्युटेशन किंवा सिंगल म्युटेशन महाराष्ट्र स्ट्रेन. आणि ही जी नेवी स्ट्रेन आशिल्ली ती आमची लास्ट वेवान नाशिल्ली, आणि सो कोणाकूच त्याचं इन्फेक्शन लागू जावं नाशिल्लें. ताच्या खातीर जेन्ना ही न्यू वेव आयली आनी ताची ती न्यू म्युटेशनाची वेव आयली, तेन्ना कोणाकूच त्याची इम्युनिटी नाशिल्ली आता. And it is believed and it is proved that Maharashtra strain is having much higher infectivity than the previous strain. That was one of the major reason. And second reason was the various functions, because we have seen even some marriage functions
where cases have gone from 1% to many others. So if you remember in March, April, there were a lot of functions which have happened. Okay, and probably from these functions it has spread too. एक गजाल 15% जेन्ना आतां म्हणटात तेच म्हळ्यार की आमकां 15% कमी दिसता कारण आमी 51% पयले म्हणून. अदरवायज 15% इज अ कायंड ऑफ अ व्हेरी वरींग फिगर. डज दॅट वरी यू की इन स्पायट ऑफ दीस वेव कमिंग डावन आमी अजून मेरेन 15% आसात, ही चिंतेची गजाल? चिंतेची गजाल आसा आचार्य, पण इक्वली ट्रू आसा की आमी जर फाटले जर एक 15 दिसाचे नंबर्स पयले जाल्यार इट इज एब्रप्टली कमिंग डावन. बरेच नंबर्स आता कमिंग डावन. एव्हरी वीकली आम्ही जर चेक केले जाल्यार नंबर ऑफ केसेस आर डेफिनेटली कमिंग डावन, and it is a good sign. It is definitely a good sign. Now, what is worrisome here is not a number, that 400 or 15%. My biggest worry is the death. Yeah. Even our positivity is going down, our absolute numbers are going down. आमची रिकव्हरी रेट वाढपाक लागल्या, रिकवर्ड पेशंटाचो नंबर वाढपाक लागला, पण आमचो जो डेथ नंबर आसा पयली ताची जर आमी पर्सेंटेज पयली जाल्यार वी आर ऑन ऑलमोस्ट ओवरऑल 1.77% डेथ. आणि आम्ही डेलीची डेथ रेट पळयत जाल्यार समवेअर अराउंड 3% आसा अजूनय. सो व्हॉट आय फील इज दिस शूड कट डावन. अजूनही जसे आमचे इवन डॉक्टर बांदेकर डीन गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणटालो सदांच की तुम्ही जे पेशंट आसा सिरियस जावन ते आमच्याकडे बेगीन येया, जाणे करून वी विल गिव यू मॅनेज यू मच बेटर and people will not reach in a critical stage. I will still say this, and possibly number जेन्ना आमचे डाऊन जाता पळय न्हू तेन्ना आमची मेंटॅलिटी मातशी चेंज जाता. टेस्ट फाल्यां करुया रे, परवां करुया रे, अशी गजाल जावपाक जायना. जाता तितले बेगीन टेस्ट करा, जाता तितले बेगीन आमच्या सिस्टमाक कळोनी की बाबा तो पॉझिटिव्ह आसा काय नेगेटिव्ह आसा. जाता तितले बेगीन आमच्या सिस्टमा कडेन यो की तुका त्रास जाता, तुका जोर येता कंटिन्युअस, तुका खरस मारता, जाता तितले बेगीन आमचे कडेन यो जाणे करून वी विल बी एबल टू ट्रीट यू बेटर. दोतोर एक गजाल मुद्दम हे विचारची दिसता ती म्हळ्यार तुमी हो जो सांगलो आंकडो सांगलो आनी डेथ डेफिनेटली द नंबर इज वरींग. कित्या खातीर? ओन्ली बिकॉज ऑफ लेट एडमिशन काय दीस व्हायरस ऑल्सो हॅज बिहेव्ड व्हेरी डिफरंटली दॅन द फर्स्ट वेव? Again, same. Virus definitely has behaved differently. Like last time सुद्धा आम्ही आमचा peak पहिला, but then peak was never like this. The bad patients were never like this. And virus definitely is playing a role. But then आम्ही लास्ट टाइम आचार्य पळयले की आमचे नंबर जेन्ना ऑफ पॉझिटिव्ह केसेस देंवले आणि द डेथ टूक लिटल मोर टाइम टू डिक्रीज, अराउंड 2 to 3 weeks more after our absolute number decrease. So even same thing will happen now, and possibly by end of this month we should be able to come down to less than single digit, something within 5, 3 or death, something like that. एक हा की कर्फ्यू किंवा रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट ह्या गजालीचो हे नंबर्स कमी जावपा भितर कितलो वांटो आसा? ऑर यू फील दॅट जरी आमी रिस्ट्रिक्शन्स चड सदळ दवरिल्ली नॅचरली दीस वेव वूड हॅव कम डावन? तुमी कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? नॅचरल सायकल आचार्यानी डेफिनेटली असता, बट देन इफ कर्फ्यू वॉज ऑर रिस्ट्रिक्शन्स वर नॉट पुट एट दॅट टाइम, आमकां वयलो आमचो पीक खंय तरेन वयतालो आशिल्लो तो पळय तेजी आमकां अंदाज ना. दॅट कुड हॅव गॉन इवन मच हायर. आमकां चडांत चड 4,000 केसीस मेळिल्ले पळय, इट कुड हॅव गॉन इवन 6,000-7,000 पर डे. यू नेवर नो. बट देन डेफिनेटली कर्फ्यू घातला तेन्नाच्यान नंबर ऑफ केसीस हॅव डिक्रीज, अँड इट इज बट नॅचरल. आमचो जो कॉन्टॅक्ट विथ अदर पीपल हॅव डिक्रीज विथ दिस कर्फ्यू. येस. एक गजाल आसा दोतोर की ती म्हळ्यार लोकांनी हॉस्पिटलांनी वचप. आतां काल आमचे स्टुडियोकूय दोतोर आशिल्ले. एवरीबडी इज सेईंग दॅट पयल्या 5 ते 6 दिसां भितर यू टेक अ कॉल अँड गो टू हॉस्पिटल म्हणून. जी गजाल आमी पयली वेवा भितर म्हणटाले की पयलो वीक पळयात, सेकंड विका भितर तुमी येयात म्हणून. हो बदल तुमकां सगळ्यांत व्हडलो दाखयता. आनी मेडिकली सुद्दां इट्स नॉट समथींग दॅट एरर ऑर एनीथींग, बट ही गजाल कळपाक आमकां मातसो वेळ गेलो की फर्स्ट वेवा भितर आमी म्हणटाले पयली 4-5 दीस पळोवया आनी मागीर तुमी जर दिसता जाल्यार हॉस्पिटलांत येयात. ह्या वेवा भितर अशें आहा की पयली 4-5 दिसां भितर येयात आनी मागीर रोखडेच डिस्चार्ज जावन वचात. ही गजालीची जाणीव जावपाक बिकॉज ऑफ द एनॉर्मिटी ऑफ इट आमकां थोडो वेळ गेलो? No, Acharya. Even in the first wave or even second wave or throughout this pandemic, we have always said that come as early as possible.
Okay, even if somebody is having continuous fever, high grade fever for 3 days, please come to our system. Okay, we might not admit you if you are completely fine, but let's evaluate. हम्म, इव्हॅल्युएट केलो म्हणटकीर बाबा तुज्या सिस्टमान कितें रॉंग जाला तें आमकां कळटलें, वेदर तुका एडमिशनाची गरज आसा काय तुका मेडिसिन दिवन तुका होम आयसोलेशनूच आमी मॉनिटर करपाक शकतले. हम्म. पूण सिस्टमा कडेन येवपाची गरज आसा. खूबशे जाण जे घरा कडेन रावल्ले पयलीं 5 दीस, 7 दीस, 8 दीस सिम्पटम्स येवन सुद्दां this should not be repeated, not now and not even in any other waves if at all anything is coming in future. अनेक दोतोर कोफुसांव म्हणटा ते हें वखदांचें की आयवरमॅक्टीन, डॉक्सी. दोतोर म्हणटात की वी आर प्रिस्क्रायबींग. कांय जाणांक खूब बरो, फॉर एक्झाम्पल प्लाझ्मा थियरी ऑल्सो. मेनी ऑफ अवर डॉक्टर्स से की कितलेशेच जाण प्लाझ्मा थियरी घेवन थेरपी घेवन बरे जावन गेले. सो अशी परिस्थिती भितर कितें लोकांनी विश्वास दवरप? आतां रेमडेसिविराचे बाबतीकय हें येतात, आयवरमॅक्टिनाचे बाबतीकय बातमी येतात. हाव इज स्टेट लुकिंग एट दीस की येस नाव इन अ पेंडेमिक प्रोटोकॉल्स आर इवॉल्विंग, बट एक सर्टन स्टेबिलिटी जी जाय ती अजून मेरेन आयिल्ली ना अशें दिसता तुमकां इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स न्ही, दिस इज ग्लोबली. जगभरान देर इज नॉट अ सिंगल मेडिसिन विच कॅन 100% से दॅट लायक दिस इज अगेन्स्ट कोविड-19 सारकें, आनी हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. बट डेफिनेटली इट इज नॉट ट्रायल एंड एरर. वॉट इज हॅपनिंग रायट नाव इज डेफिनेटली युजफूल. आनी ताज्या खातीर आमचे इतलेशे पेशंट बरे जावन हॉस्पिटलान घरा गेले, इतलेशे पेशंट होम आयसोलेशन रावनूच खंयच्या थंय बरे जाले. माझे सुद्धा फॅमिली मेंबर्स किंवा क्लोज फॅमिली मेंबर्स तांच्यांनी सुद्धा डॉक्सिसायक्लीन, आयवरमॅक्टीन जे आसा पळय न्ही, आनी आमचो जो एंटायर कॉकटेल ऑफ मेडिसिन जो आसा पळय न्ही, तो घेवन सगळे घरा कडेन रावन बरे जाल्ले आसा. नाव वॉट इज इम्पॉर्टंट इन दिस इज लायक देर शुड बी अ कनेक्शन विथ द मेडिकल एक्सपर्ट which we do with the home isolation monitoring. So तो जर कनेक्शन आसा जाल्यार you should be able to connect to a medical person immediately. जेन्ना तुका वर्सन जाता, तुका सिम्पटम्स तुजे वाडटा, कित्याक तुका काळजी दिसता बाबा हो सिम्पटम आपलो नॉर्मल न्ही, हें रोखडेच एक मेडिकल पर्सनाक सांगपाक मेळपाक जाय. तें जर जालें न्ही जाल्यार वी कॅन टेक केअर ऑफ दॅट पर्सन इमिडिएटली. But then definitely it is not trial and error. All medicines in Goa, especially what we have started, what we have put in SOPs, protocol and GG medicines, it is not taken by a decision by a single person. Correct. It is by a lot of our senior doctors sitting together and तांच्यांनी बाबा सगळी जाणकारी एकटेन करून सगळे वे कमी जास्त सगळे वे करून ते सगळे प्रोटोकॉलान घातिल्ले आसा. आणि हो प्रोटोकॉल फिक्स प्रोटोकॉल ना आचार्य. So probably time to come protocol will keep changing, but it will be always a point will be made that it is in benefit of a patient or a person who is in a home isolation of COVID-19. दोतोर मुद्दम हांव विचारता कित्याक क्लासीक इज मेनी डॉक्टर्स दॅट आय हॅव स्पोकन टू ते प्लाझ्मा थेरपीच्या बाबतीत ते सामके दे स्पीक व्हेरी हायली आणि आज म्हणटात की तुम्ही यूज करनाकात म्हणून. सो वॉट शूड अन ऑन ग्राउंड फिजिशियन डू की ताणें प्रोटोकॉल फॉलो करप काय मुखार जो मनीस कितें आसा आतां जें कितें बऱ्या पडटा तें पळोवप आनी आपल्या हातांत जें कितें शक्य आसा तें सगळें करप? तुमचो एडवायस कितें आसतलो? What I feel, Acharya, see, I am a person who looks after surveillance. Entire surveillance पळयता आणि इवन आम्ही ग्लोबली कितें चल्लां पळय तेजी सगळी जाणकारी आम्ही एक्सप्लेन करता डे टू डे. नाव वॉट विल बी माय पर्सनल व्यू एज अ डॉक्टर इज जितले डॉक्टर आमचे कोविड हॉस्पिटलांनी आसा, मे बी अ GMC, मे बी अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मे बी अ प्रायव्हेट हॉस्पिटल, त्या सगळ्या डॉक्टरांनी इतले पेशंट पळयल्ले आसा लास्ट वेवान आनी ह्या वेवान. So they all have their own experiences. Okay, and our entire treatment, be it a COVID-19 or any other illness, completely based on our experience in past. Right. It is just not a trial and error, and it is all based on experience. सो तुम्ही कितें म्हणटात जो ऑन ग्राउंड You have दोतोर to- आसा you त्या have to दोतोरान believe- स्वताच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे ऑन ग्राउंड डिसिजन घेवची? Yes, definitely. And as a patient, when you are going to a doctor, it is a compliant sort of that. Yes, I believe in this doctor, and you have to take that treatment. या जो एक गजाल बिफोर आय लेट यू गो की आतां जेन्ना तुमी ह्या नंबर्सां कडेन पळयतात, स्टॅटिस्टिक्स पळयतात, तुमकां कितें दिसता की आर वी इन एनी पोजिशन ऑफ ओपनिंग थिंग्स अप? म्हळ्यार ओके टू अ सर्टन एक्सटेंट इकॉनॉमीक एक्टिविटी चालू आतां जावपाक जाय, जावपाक सुरवात जाल्या,
बट ज्या स्केलीचेर आमी प्रोबेबली डिसेंबर किंवा जानेवारी किंवा फेब्रुवारी भितर आशिल्ले त्या स्केलाचेर वचपा सारकी आमची परिस्थिती आसा काय कितें आनी ना जाल्यार ही केन्ना मेरेन येवपाक शकता? But Acharya, what is there? Last wave and this wave is completely different. Last wave remained for a longer period, almost 4 months. And when it came down, it touched almost to around 30 numbers per day. Now this wave is gone much, much higher than that. So थंयच्यान ती सकल येवन कितले पर्यंत तेंकतली आणि then from there it will plateau for some time. That exact number we really don't know as of now. But then it will be a more about a decision of entire committee, government, everybody. It will not be a just a suggestion or view from my side. It will be a decision of entire committee and lot of members together, where decision will not be taken just based on figures. Decision will be taken, definitely figures will be one of the major take, but the figures will be taken in consideration. Positivity rate, death rate, all these rates will be taken in consideration, as well as the financials and all those things will be put together and the decision will be taken. तर माय ओनली क्वेश्चन इज जशें आमी एक डिसेंबर जानेवारी किंवा फेब्रुवारीक आशिल्ले त्या लेवलाचेर वचपाची आमची सद्याक परिस्थिती आसा काय तुमकां दिसता की? Definitely yes. तुम्ही Yes, तुम्ही and only what I ask from public is, let's, even if restrictions are relaxed tomorrow or any time, what we should do is whatever is unnecessary, whatever is non-emergency, we should avoid and continue that self restriction, that आपण मास्क घालतलो, हांव बाबा घरात येतकीर हात धुतलो सारको, किंवा the social distancing पाळटलो, हे जर आम्ही सगळ्यांनी पब्लिकांनी, मी or you, even we as a public, Absolutely. if we continue that, definitely it is possible. We will come down to the previous number of 30 or below, even below that. Yeah. And I'm very sure very soon even our death rate, the numbers will come to zero someday. दोतोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट लास्ट जो सजेशन आसा इज व्हेरी व्हेरी क्रुशल. म्हाका याद जाता जेन्ना सेकंड वेव सुरू जाली आनी आमी कांय जाणां कडेन उलयताले, सुरवातीचे एक 8-10 दीस 100 क्रॉस जाले, 200, 300, 500 क्रॉस जाले. एक आर्ग्युमेंट आयकुपाक मेळटालो, दीस इज मोर इन्फेक्शियस बट नॉट मोर फेटल म्हणून. आनी म्हाका दिसता तो एक जो आमचे भितर अती आत्मविश्वास आशिल्लो, तो अती आत्मविश्वास आमकां भयंकर नडलो की इन्फेक्ट चड जातात पण डेथ रेट अजून दिसाक 3-4, 2-3 अशेंच आसात. ह्या एका भ्रमा भितर जे आमी उरले आनी ताचे उपरांत जें जालें, म्हाका दिसता तें अल्टिमेटली त्या भंयान फक्त रिस्ट्रिक्शन सरकारान घालतकीरच न्ही, इंडिविज्युअल लेवलाचेरूय आमी पाळपाक लागले. सो प्रत्येक खेपेक जी गजाल आमी पळयल्या दोळ्यांनी, भोगल्या आनी सोंसल्या, म्हाका दिसता त्या गजाली खातीर ती अनुभवांतल्यानच येवपाक जाय. आनी जो मेरेन भंय दिसना तो मेरेन आमी करची नात. हो जर एटिट्यूड दवरलो जाल्यार हीच परिस्थिती आमचेर परत येवपाक शकता. म्हाका दिसता दोतोरान एक बरीच गजाल सांगल्या, फाल्यां रिस्ट्रिक्शन्स लिफ्ट जावपाक शकतात, इकॉनॉमी परत ओपन जावपाक शकता. एक गजाल अत्यंत म्हत्वाची की जी गजाल अननेसेसरी आनीक नॉन एसेन्शियल आसा ती गजाल जो मेरेन एब्सोल्युटली परिस्थिती जाग्यार पडना तो मेरेन प्रत्येक नागरिकान टाळप अत्यंत म्हत्वाची. आय थिंक दॅट्स द मंत्रा की बाकीचे कोविड नॉर्म्स आमी फॉलो करूंकच जाय. ते मागीर मास्क आसूं, सोशल डिस्टन्सिंग आसूं, सॅनिटायजेशन आसूं, बट जी गजाल एसेन्शियल ना, गरजेची ना, ती गजाल जाता तितली टाळप आय थिंक इज द बेस्ट सोल्युशन. इवन इफ थिंग्स ओपन अप, तातूंतल्यान एक गजाल जातली, खंय तरी अर्थवेवस्थाय मातशी चालीक लागतली. एट द सेम टायम परत लायफ काय लायव्हलीहूड अशा कठीण प्रश्ना भितर आमी सांपडचे नात. डॉक्टर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. हांव थंयच्यान मुखार वतां. आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार म्हाका जॉयन जातात. लौकीक, कितें आहात आयच्यो अपडेट्स? व्हॉट्स हॅपनिंग? प्रमोद, सकाळच्यान खुबश्यो हे जाल्यो प्रेस कॉन्फरन्सी, 3 मिनिस्टरांच्यो प्रेस कॉन्फरन्सी जाल्यो. हे मेन टायम आमी ते फायंड आउट करपाक सोदताले की हॉस्पिटलांचो जो इश्यू आहा तितून आनी कितें अपडेटाची अपडेट आमकां व्हडली मेळना. डिटेल्स, मायन्यूट डिटेल्स आमकां जे जाय आसले ते मेळना. बट प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ले तितूंतले डिटेल्स दिता. माविनाची प्रेस कॉन्फरन्स ही ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक धरून आसली.
ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांचे खुबशे जे फॅटल ऍक्सिडेंट गोंयांत जाता तांकां एक स्कीम आसता कॉम्पेन्सेशन स्कीम, ती आतां पर्यंत कितें 59 लोकांनी क्लेम केल्या, पूण केसीस अश्यो खूब आहा ज्यो क्लेम करपाक पावना. तांकां ते 6 म्हयन्याचो टायम आसलो क्लेम करपाचो, तो आनी एक 6 म्हयने म्हणून वर्सभर सुमार केला, आनी लोकांक अपील केला की बाबा तुमचे अशे कितें केसीस आहा, कोण फॅटल ऍक्सिडेंटान मेलो जाल्यार ते क्लेम करचे म्हणून. तश्यो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट 16 सर्विसीस तेणें ऑनलायन पद्दतीन हें करपाच्यो केल्या, म्हणजे लोकांक ऑफिसांनी वचोन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटच्या ऑफिसांनी विजीट करचे पडचे ना. त्यो एक शुक्रारच्यान येता शुक्रारच्यान ते लॉन्च करतले ऑनलायन पद्दतीन, ऑनलायन ती कामां जातली. ते सांगता आसतना डिजिटल मिटरांचे आमी विचारले, डिजिटल मिटराची जी डेडलायन तेंची आहा तीच मेंटेन करतले आनी एक्सटेन्शन जावचें ना, कारण कोर्टाक तेंच्यांनी तशें कळयलां आनी कोर्टान ही केस आहा डिजिटल मिटरांची, सो आनी एक्सटेन्शन हें करून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बी करपाचो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस करपाची गव्हर्मेंटाची तयारी ना. सो तेंच्यांनी सांगलां ही डेडलायन जी आतां आहा तीच मेंटेन जातली. तेजे फुडें हेचो विशय येयलो, न्यू ट्रॅफिक रुल्साचो विशय येयलो. न्यू ट्रॅफिक रुल्स दोनदा कितें कॅबिनेटा कडेन गेले आनी ते मागीर डिफर केल्ले. सो माविनान परत एकदां सांगलां की आपूण चड वगत स्ट्रेच करपाक शकना, केंद्रान जशें सांगलां तें आतां करचेंच पडटलें. आनी परत एकदां तेणें आपल्या डिपार्टमेंटांतल्यान एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून ते अप्रूव्ह करून फाल्यां जी कॅबिनेट जावपाची आहा बुधवारा, त्या कॅबिनेटा मुखार हे परत इम्प्लिमेंटेशनाक येतले. आपल्याक शक्य तितले कमी करपाचो प्रयत्न केला, जंय जंय पॉसिबल आहा तितले फायन कमी करपाचो प्रयत्न केला म्हणून सांगला, पूण आमकां इम्प्लिमेंट करचेच पडटले म्हणून कॅबिनेटा मुखार परत एकदां हे न्यू ट्रॅफिक रुल्स येतले. तेजे उपरांत आमकां निलेश काब्राल पावर मिनिस्टर मेळ्ळो. तेणी जी आयज हें जाल्या CZMP खातीर ज्यो नोटीस इश्यू जाल्या की CZMP हियरींग जातलें जुलयाच्या फर्स्ट विकान, ते कशें कितें आसतलें, नॉर्थ आनी सावथ आसतले, वेन्यू बिन्यू हेजे सगल्यो डिटेल्स दिल्यो. तेजे उपरांत विशय येयलो तो पावर डिपार्टमेंटाचो. तो परत एकदां निलेश काब्राल मुद्दम मेन्शन केलें की खुबशीं कामां पावर डिपार्टमेंटाची फायनान्सान आडकता म्हणून. तेणी आमकां एक फायल सुद्दां काडून एग्जाम्पल दिलें की बाबा ही आपली फायल धाडल्या, आपल्याक इतले बजेट अलॉट केल्ले आहा, तितून सगळे डिटेल्स आहा आनी तेजेर एक रिमार्क येता एज पर वोटन अकाउंट ना असो कितें रिमार्क येता. रिमार्क सुद्दां समजपा सारको ना. आनी अशें करून फायल डिपार्टमेंटाची आडून उरता आनी जी कामां डिपार्टमेंटाची जावपाक जाय, जी अंडरग्रावंड केबलिंग सारक्यो फायला त्यो जावपाक त्यो जायना. आनी कोणाकूय लोकांक जेन्ना प्रॉब्लेम जाता पावर डिपार्टमेंटांतल्यान, ते ब्लेम करता पावर डिपार्टमेंटाक, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की बाबा हे सारकें केलें ना. पूण प्रॉब्लेम खरो तो फायनान्सान आहा म्हणटा. तो आयज खंय मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो आनी फायनान्सा कडेन जे कितें प्रॉब्लेम फेस करता, हे सगळे फायलींचे ज्यो फायली रिटर्न येता अप्रूव्ह जायनासतना, तो CMाक सांगतलो की हेजी कितें तरी उपाय काड. तो इतले सुद्दां निलेश काब्राल म्हणजे इतलो सुद्दां हेजेर गेलो की तो म्हणपाक लागलो आतां एक कितें करपाचें, कारण अशें जर फायली येवपाक लागले जाल्यार काम करपाचें काय वचपाचें आमी, अशें सुद्दां ते म्हणून गेले. म्हणजे ते तेंचो एक हें कळटा, प्रेशर कळटा की काम करपाक सोदता. आतां म्हणटा तेजो परिणाम आपल्या परफॉर्मन्साचेर सुद्दां येता. कोणी म्हणटलो आपूण परफॉर्म करना, पूण हांगा फायली आडकता त्यो कोण पळयतलो काय म्हणटा तो. सो तो विशय घेवन CMा मुखार म्हटलो, सिरियस विशय आहा तो. जेन्ना डिपार्टमेंटाक बजेटांतल्यान एक अमावंट एलोकेट करता की ताका तो म्हणटा आपल्याक तो लोकांक जाय तसो वापरपाक मेळपाक जाय, सगळे हें करून की जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहा ते घेवपाक मेळपाक जाय. पण तेजो फायनान्स डिपार्टमेंट ते आपल्याक जाय तशें आडयतले जाल्यार आपूण कसो ते व्हेरी कामां करून व्हेरी घेतलो. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट लौकीक. म्हाका दिसता हो जो पॉयंट आसा आनी हो डायरेक्टली फायनान्स म्हळ्यार पयशां कडेन लिंक्ड आसा. आनी सद्याची राज्याची आर्थीक परिस्थिती म्हाका दिसता पयसो जो येता पयलींच कमी येता, तो सद्याक तुगेलो एब्सोल्युटली कोविडा खातीर वता आनी पगार घालपाक वता. आय थिंक दॅट इज द सिच्युएशन. लौकीक, थँक्स अ लॉट. हांव थंयच्यान मुखार वता. म्हजे बरोबर आसा साश्टींतल्यान सावयो डायस. सावयो, कितें आसा साश्टीची अपडेट? आयज जेन्ना आमी मडगांव गेले जाल्यार जो ट्रॅफीक आसलो तो पळोवन दिसतालें सर की कर्फ्यू ना म्हण. इतलो ट्रॅफीक की लोक आतां सामको अननेसेसरी भायर सरपाक लागला असो दिसता. सारकें हेवी ट्रॅफीक आहलें रस्त्याचेर. तशें आमी हें पळयलां की जायतीं दुकानां जी एलावड ना ती बी ओपन आसलीं. सो मागीर मारगांव पुलीस हॅड टू एक्ट एंड टेक एक्शन अगेन्स्ट देम आनी ती तेणी बंद करपाक लायलीं. सर तशेंच कोविडाची अपडेट सांगचे म्हळ्यार चिन्मय मिशन जे आसा ते ऑर्गनायझेशन ते बरें काम करतात कोविडाच्या टायमार. तेणी आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक जायत्यो गरजेच्यो वस्तू दिल्यो, जशे भाशेन ऑक्सिमीटर, डिजिटल ब्लड प्रेशर मिटर्स, ग्लुकोमिटर स्ट्रिप्स, इन्सुलिन सिरिंग्स, अशे जायत्यो वस्तू
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक भेटयल्यो. सो तशेंच आयज गोवन सी फेरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया न्हू तांणी तारवटाचे प्रश्न सॉल्व केले म्हणून गव्हर्मेंटाक बाकाणलो सर. म्हणजे लायक तांकां आतां विदीन 28 days दोनूय डोस वॅक्सिनाचे घेवन जाता जाल्यार परते बोटीर वचपाक मेवतलें. तर तशेंच कितें जालां आतां जे गाल्फ ब्रिटनी आहा न्हू तेणी एक डिमांड केला की तांकांय बी तेच भाशेन 28 days दोनूय वॅक्सिन दिवची म्हणसर तेंचे मनान आहा. जरी जर हाल्या गाल्फाक तेंचे फ्लायट ओपन जाले व तेंचे कंपनीज आसा ते आपयले जाल्यार तेय दोनूय वॅक्सिन घेवन रेडी आसतले अशें तांकां जाय. येस. सर बाकीची कोविडाची अपडेट सांगची म्हळ्यार सर जशे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सर आयज ओन्ली 165 पेशंट असिम्टमॅटीक ट्रिटमेंट घेतात. 403 बेडां एमटी आहा सर. आनी आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत फकत एकूच डेथ जाले. सो सालसेताची कोविड अपडेट सांगची म्हळ्यार मारगांव आनी फातोड्डा जे केसीस एक्टीव आहा त्यो आहा 480. बाळ्ळी आनी कुंकोली सर 180. कांसावली 240 आहा. चिंचिनी 102. कुर्तोरी 140 केसीस आसा. लोतोली 190 केसीस आसा आनी नावेली सर 147 केसीस आहा. तरी जाली थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान बार्देजां वता. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, व्हेरी क्विकली कितें आहा बार्देजाची अपडेट? सांगपाचें म्हणल्यार जर आतां हेची कोविडाची जर अपडेट घेतली जाल्यार खूब कमी आहा. 1000 सकयल केसी येयल्ले आहा. भितर म्हापशा अर्बन हेल्थ सेंटर 175 केसी आहा. मागीर पर्वरी 268 आसा. मागीर हळदोणा 200, कांदोली 204 आसा. हळदोणा 91 आसा. कोलवाळे 170 आसा आनी शिवोले 130. म्हणजे केसी खूब कमी जायत आसा. दुसरे वॅक्सिन घेवपाक लागून पासून म्हणजे सगळ्या हितून गर्दी जाल्ली कशी दिसता. कित्याक आयज हळदोणा PSCन एक नवीन म्हणजे सेपरेटूच तेंच्यांनी सेपरेट एक प्रिमायसीस तितून कोविड टेस्टिंग आनी वॅक्सिनेशना खातीर स्पेशलूच एक इनॉग्रेट केला रुमाचे स्पेशली ग्लॅन्टी क्लोन तेजे इनॉग्रेशन केला. आनी म्हणजे जो PSC भितर गर्दी जावंक उपकारना आनी त्यातून लोकांनी अपीलूय केला तेंच्यांनी आनी बरें अवेरनेस केला की फास्ट क्विकली येवन तुमकां कोणाक जाय तांकां वॅक्सिन मेळटलें म्हणून तशें येयात म्हणून. दुसरे पावसाचे हे आहा फार्मर्स म्हणजे शेतकार सगळे आहा पळय ते म्हणजे पावस बरो पडला म्हणून शेतान बार्देशांतल्या चडशा शेतांनी म्हणजे नांगरपाक आनी हे करपाक सुरू केल्ले आहा. आनी कांय पंचायतींनी जावं आमदारांनी बीन बियाणे सारे बिरे दिवपाचे बीन सुरू केल्ले आहा. आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान वास्को वता. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कशें आहा वास्को? सर सद्याक सर कोविडाची केसेस ज्यो आसा भरपूर कमी जाल्ल्या. म्हणजे वेन वी आर सीइंग अ डिक्लायन इन द केसेस भरपूर कमी जाल्ले आसा. मार्केट जे आसा जे नॉन एसेन्शियल दुकानां ती सद्याक तरी बंद आसा. जे कर्फ्यू आसा ताका एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. पूण एक चिंताजनक वस्तू हांगा जाल्ली आसा. म्हणजे जशें आमी पळयता की कोविडाचे केस डिक्लायन जाल्ले आसा तशें डेंगूचे केसीस सद्याक वाडपाक लागलेले आसा. आनी ताका लागून आयज एक मिटींग जाली म्युन्सिपालिटीन. जे नवे चेअरपर्सन आसा तांच्यांनी एक इमिजिएटली स्टेप घेवन चीफ ऑफिसराक सांगून तांच्यांनी जे मेडिसिन्स आसता जे फॉगिंगाक लावचे पडटा फॉगिंगाक घालचे पडटा जावं जे पेट्रोल जे डिझल आसा ते सगळे तांच्यांनी एक डिसिजन घेतला की सगळे वॉर्डांनी ते मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करतले. आनी जी फॉगिंग मशीन अवेलेबल आहा ताका लागून ते सगळे मशिनान ते मेडिसिन घालून प्रत्येक वॉर्डान फ्युमिगेशन करतले. अशें आयकूंक येता की जे वॉर्ड नंबर 20 आहा ते प्रत्येक घर सोडल्या दुसऱ्या घरान तांचे एक डेंगूचे जे पोटेन्शियल सायट आसा ते आयडेंटिफाय जावंक लागले. हाजे पयलीं वास्कोन डेंगून एक भयंकर स्प्रेड घेतिल्लो आनी जायते लोक हातून काबार जाल्ले. सो हाका लागून एक चिंताजनक जी वस्तू पोस्ट टावनान आमकां दिसती पडटा वास्कोन म्हणटा ती कोविड कमी जालें पूण डेंगू चालू आसा आनी हाका लागून लोकांनी एक काळजी घेवपाची आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट विक्रम. थँक्स अ लॉट. म्हजो वेळ सारको सोंपला सो इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.